श्री देव बोडगेश्वराक नमन करून ह्या प्रेसाची सुरवात करता। तुमकां खबरच आसतली आज दरवेळा आमचे ट्रक ओनर आमी पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन हे मेंबर्स सगळे आमचे जायते दीस जाले लिव्ह एंड लायसन आधार कार्डाचेर गाडयो जे भायल्यान लोक येवन हांगासर रावता रुमाक आणि जो आमचो बिझनस काबीज केला तेचेर आमी जायत्या टायमार सीएमाक मेळ्ळे। ज्या टायमार फाटले अधिवेशन चालू असले तेव्हा प्रत्येक दिसा आमी हांगा असेंब्लीन वचोन प्रत्येक आमदाराक मंत्र्याक आमी आमचे मेमोरंडम दिल्ले आणि सगळ्यांकडे आमचे जो विषय आसा तो तेंच्याकडे क्लियरली मांडलो तसो सीएमाकूय सांगलेले। तशेंच तेच्या भितर आमकां आयज पर्यंत जो सपोर्ट जो आसा जो आमचे मांद्रेचे आमदार जितभाई आरोलकर हे सदांच आमच्या फाटल्यान सदांच उबे आसा, हेच्या फुडें आसतले। तशेंच तेंच्यांनी तो विशय जो आमचो विशय आसा तो विधानसभेन मांडलेलो। तशेंच तेंच्या बरोबर विरेश बोरकर आसले, तेंच्यांनी हो विशय फुडें व्हेल्लो मांडलेलो असेंब्लीन आणि आज तेचो रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आसा जायत्या दिसांनी। कारण हे करपा खातीर आमकां खुबशे टायम गेलो। ह्या देव बोडगेश्वराच्या स्थळान 15 ऑक्टोबरान त्याच्या नंतर आमी हांगा मिटींग घेतलेली। जायते स्टेक होल्डर सगळे जे आयज मोटरसायकल आसा, रिक्षा आसा, रेंट कॅब, रेंट बायक, टॅक्सी आसा, प्रायवेट बसीस आसा, टुरिस्ट बसीस आसा, ट्रक्स आसा, क्रेन आसा, परत टँकर आसा, एस्कावेटर असोसिएशन आसा, टोईंग व्हॅन असोसिएशन, हे सगळे मेळून आमी हांगासर एक व्हडली मिटींग घेतलेली। आणि बाबा हो जेन्ना हे लिव्ह एंड लायसन सरकारान दिवचे ठरयल्लेले तेन्ना आमी हांगा एक मिटींग घेवन ठरयल्ली की आयज जर हे लिव्ह एंड लायसनाचेर जर अशेच गाडयो रजिस्टर जावपाक लागले जाल्यार खंय तरी आमचो धंदो पिड्यार जातलो, आमकां धंदो करपाक मेळचो ना, आमच्या फाटल्याच्या पिळगेक सुद्दां हो धंदो आमचो उरचो ना। तो धंदो जर आमच्या खातीर आमच्या कडेन रावपाक जावो, जो आमचो बिझनस आसा तो आमच्या कडेन रावपाक जावो जाल्यार आमी कितें तरी ठोस पावल फुडें उचलून आमकां फुडें वचचें पडटलें, नाजाल्यार रस्त्यार देंवचें पडटलें। पण ती वेळ ह्या देव बोडगेश्वराच्या स्थळान उबे रावन सांगता ती वेळ आमचेर येवंक ना। कारण हालींच पयर आमकां एक पयले जे आमकां नोटिफिकेशन येयले ते म्हणजे पयले लिव्ह एंड लायसन कॅन्सल जाले आणि काल 9 फेब्रुवारीक जी ऑर्डर येयल्या ते लिव्ह एंड लायसन आणि आधार कार्डाचेरय गाडयो रजिस्टर करचे न्हू अशें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्यान ऑर्डर पास केले। सो हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमचे मांद्रेचे आमदार जितभाई आरोलकर, जेंच्यांनी आमकां जो इतको भरगो सपोर्ट तेंचो आसता हेच्या फुडें आसतलो, आणि तशेंच विरेश बोरकर आणि जितल्या आणि आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हेंकाय धन्यवाद म्हणटा। सगळ्यां मार्फत सगळ्यांक हांव जे संपूर्ण असोसिएशना तर्फे हांव तेंच्या मना काळजासून धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमी ज्या आमदारांक आणि मंत्र्यांक ही आमचे जे मेमोरंडम दिल्ले तेंकाय हांव मना काळजाच्यान धन्यवाद म्हणटा। कारण ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टा खातीर तशेंच त्या बाजून सुदीप तामणकर आपल्या परीन कार्य करतले आणि ते सगळ्यांचो एकवट जावन हे आयज आमकां हो जो न्याय मेळ्ळो आसा, जो आमचो हक्क आमकां मेळ्ळो आसा तो लिव्ह एंड लायसन हे कॅन्सल जाले, प्लस आधार कार्डाचेर गाडयो रजिस्टर करपाचे कॅन्सल जाले। आतां आमकां अशें दिसता की आतां फुडची जी वाटचाल आमची आसा जे आमकां आतां फुडें कितें तरी करपाक जाय हें इतलें जावनच हे स्टॉप जावंक ना। कित्याक आयज भायलो लोक जो येयल्लो आसा दुसऱ्या राज्यांसून, महाराष्ट्रांसून म्हणा कर्नाटका आणि खंयसून तरी जे आयज गोंयान येवन हांगा थोडे दीस रावतात आणि आमचो धंदो करता। आमचें म्हणणें अशें ना की भायल्यान लोक येवन हांगा काम म्हणजे येवचे न्हू आणि काम करचे न्हू, पण जो गोंयकाराचो बिझनस आसा त्या बिझनसान तेंच्यांनी भितर पडचे न्हू, तेंच्यांनी हो बिझनस बंद करचो। गोंयकाराचो बिझनस गोंयकारां कडेन रावपाक जाय आणि ऑलरेडी आतां जे गाडयो ऑलरेडी रजिस्टर आसा जे लिव्ह एंड लायसनाचेर आसा जावं आधार कार्डाचेर आसा, आमची सरकारा कडेन एक विनंती आसा त्या गाडयांचेर सुद्दां जी परमिटां आसा ही परमिटां सुद्दां कॅन्सल जावपाक जाय अशें आमी सरकारा कडेन विनंती करता आणि मागणी करता। देव बरें। नमस्कार, माझे नाव तुषार तेली, पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशनाचो एक मेंबर। फाटले कितलेशेच दीस जाले म्हणजे जवळजवळ 1.5 वर्स 2 वर्सां जाले आमी एक विशय घेऊन असोसिएशनाच्या मार्फत आमी तो विषय मांडून आमी झगडटाले म्हणजे आमच्या एका हक्का खातीर।
कशें जालें खुबशे लोक परप्रांतीय गोंयान येवन एका गजालीची एडवांटेज घेवन धंदो गोंयकारांचो काबीज करून आसले. तर ते जेन्ना आमच्या लक्षान येयलें त्याच्या अगेन्स्ट आमी एक चळवळ चालू केली आणि तो एक मुद्दो असलो लीव अँड लायसन्स एग्रीमेंट आणि आधार कार्डाचे ह्या 2 डॉक्युमेंटाचेर गाडयो भायल्यान लोक येवन हांगा येवन रजिस्टर करताले. मागीर तो आमी वारंवार तेचेर मागणी करून फाटल्या पावसाळी अधिवेशनान आमी म्हाका दिसता कंटिन्यू 7-8 दीस जितले अधिवेशन असले रेग्युलर आमी सगळे जाण वचून प्रत्येक आमदाराक रिप्रेझेंटेशन दिवन त्याचो सारको पुरेपूर फॉलोअप करून तो विषय विधानसभेन मांडपाकूय लायलो आणि आमचे माननीय आमदार जितभाई आरोलकर तेंच्यांनी तो विषय रेज केलो. त्याचबरोबर विरेश बोरकर आमदार आसात तेंच्यांनी तो विषय रेज केलो आणि तो विषय तेन्ना जेन्ना रेज केलो त्याच्या उपरांत तेचेर म्हाका दिसता तो खंय तरी गव्हर्मेंटाक क्लिक जालो आणि तेचेर तेंच्यांनी विचार करून तो लास्टाक तेचेर आमकां एक रिवायज ऑर्डर मेळ्ळी की लीव अँड लायसन्स आणि आधार कार्डार हे डॉक्युमेंट गृहीत न धरता तशें त्या आधाराचेर केन्नाच गाडयो रजिस्टर करपाचे न्हू अशें एक आमकां आतां ऑर्डर मेळिल्लें आसा. सो तो एक आमचो एक नक्कीच तेतून आमकां यश मेळिल्लें आसा. पूण आतां आमची एक मागणी आसा गव्हर्मेंटा कडेन की आता अजून पर्यंत जे जितले परप्रांतीय लोकांनी ह्या आधाराचेर ज्यो गाडयो रजिस्टर केलेले आसात ते नक्कीच खूप आसात. म्हणजे जर आमी 200 आसा जाल्यार ते 500 ते 700 लोक आसात जाल्यार ते जितल्यो गाडयो आसात ते सगळ्यो तेंच्यांनी नोटिफाय करून तांकां नोटीस काडून तेंचे रजिस्ट्रेशन कॅन्सल करपाचे, तेंचे परमिटा आणि फिटनेस तेंचे कॅन्सल करपाचे आणि त्यो गाडयो इनवॅलिड करच्यो. रस्त्यार दिसल्यो जाल्यार तेचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. त्याच बरोबर कितें जाता खुबश्यो गाडयो ह्यो लीव अँड लायसन्स च्या आधाराचेर ज्यो रजिस्टर केल्ल्यो गाडयो आसल्यो ह्यो केन्नाच फिटनेस रिन्युअलाक म्हणटात ते केन्ना चडांत चड करून पावनासले आणि ते विदाउट व्हॅलीड डॉक्युमेंटेशन गाडयो रस्त्यार भोंवता आसतना आमकां खूब फावटी दिसतात. आमी त्यो धरूनय दाखयलेल्यो आसा आणि तेंचेर कितें जाता आतां ती एक तेचेर जी पेनल्टी आसा फक्त फिटनेस ना जाल्यार 2-2.5 रुपया पेनल्टी भरता आणि गाडी सुट्टा. पूण ती परत गाडी फिटनेस रिन्युअल जायना. तेजेरूय कितें तरी कायदो अंमलबजावणी जावपाक जाय. कितें जाता एकदां एकाद्र्याक जर फिटनेस ना म्हणून जर तो मेळ्ळो जर कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जाल्यार तेचेर जी तेंची स्पेसिफीक फायन आसा ती भरता आणि गाडी सुट्टा. पूण तेचो परत फॉलोअप जायना की बाबा त्या गाडयेचो रिन्युअल जाला, फिटनेस रिन्युअल जाला काय ना. सो तेच्या खातीर कितें तरी तरतूद करून फायन भरून जाल्या उपरांत तो आरसी बूक आपल्या कडेन दवरून फिटनेस रिन्युअला खातीर तेणी कितें तरी प्रोविजन करून मागीरच ती आरसी बूक रिलीज जावचो असो कितें तरी तेजेर प्रोविजन करपाक जाय. ना जाल्यार कितें जाता फक्त फायन ती नॉमिनल फायन आसत जाल्यार कोणूय भरता आणि वयता पूण ती परत गाडी फिटनेस जायना आणि त्या गजालीचो एडवांटेज ते खूब लोक घेतात आणि हे लोक फक्त परप्रांतीय आसात. आमचो नीज गोंयकार आसा तो चडांत चड सगळे डॉक्युमेंट व्हॅलीड दवरूनच आपल्यो गाडयो रस्त्यार चलयतना आमकां दिश्टी पडटा. दुसरी गोष्ट आतां आमी आमचे कडेन एक डेटा आमी रेडी केल्लो आसा. तो डेटा आमी काडून आमी सगळ्या रिजनल ऑथॉरिटींक दिवन ह्यो ज्यो गाडयो आसात जेंचे फिटनेस ना आणि व्हॅलीड डॉक्युमेंट्स ना ते आमी सगळो डेटा तांकां प्रोवायड करतले आणि तेजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन आमी तांकां मागपाचो आमी विचार केल्लो आसा. आणि खंयच्यो मागण्यो आसा तुमच्यो ज्यो अजून मेरेन पुराय जाल्ल्यो ना म्हणजे ह्या संदर्भात? आणि आमच्यो ना आतां आमी एक विशय पयलीं घेतलेलो. आतां नेक्स्ट स्टेप ही आमची आसा जी ऑलरेडी ज्यो गाडयो रजिस्टर आसा तेंचेर आमी पयलीं फोकस करतले. मूळ मुद्दो आमचो आसा परप्रांतीयाचेर आमकां हे आसा कारण आमचो मूळ गोंयकारांचो नीज गोंयकारांचो धंदो तेंच्यांनी काबीज केल्लो आसा. ती सीएमान हे काढलें कितें म्हणटा ते सीएमान ऑर्डर काढल्या हय ती सीएमान ऑर्डर काडल्या तीच ऑर्डर काडल्या. आमी त्याच ऑर्डरी खातीर इतले दीस तळमळटाले जावं मेमोरंडम दिताले सगळ्यांक खातीर तेच सांगता न्ही. ती ऑर्डर आतां आमकां आतां चालू आसा ना ही आतां पयरचीच न्हू 9 तारखेची आतां काय चालू आसपाक पॉसिबलच ना. पूण आतां कशें आसा हे इतले आसून सुद्दां जे दुसऱ्या हितूनसून महाराष्ट्रांतून जावं आनी खंयच्यान लोक येवन हांगा रावल्यात आणि ते गाडयो घेतात तेंच्यांनी लीव अँड लायसनाचेर. ते इवन लीव अँड लायसनाचेर गाडयो घेततात तेच बरें आसा. इवन तेंच्या गाडयांक आयज प्रॉपर डॉक्युमेंट नासा आणि ते बिंदासपणे आयज रस्त्यार धांवता. आमी कितलेशे आयडेंटिफाय करून दिल्ले आसा. हेचेर म्हाका दिसता म्हाका जे सीएमान हेचेर लक्ष घालूंक जाय आणि स्ट्रिक्टली तांकां जे डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा पळय तांकां एक स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिवपाक जाय हे गाडयो चलता ते तुमी मातशे तेंचेर हे करात म्हणून कारवाई करा अशी आमची एक मागणी आसा. आणि इवन कशें एग्रीमेंट जो आसा तो एकच वर्साचो 11 म्हयन्याचो व्हॅलीड आसता.
सेकंड टर्माक बाबा तो व्हॅलिड केला की ना केला हेची कोण हे करिना. दुसरी फिटनेस जेन्ना घेवपाक येता पळय तेन्ना काय पळयना. दुसरे ज्या जाग्यार एग्रीमेंट केला त्याच जाग्यार तो व्यक्ती अजून पर्यंत आसा काय, रावता काय त्या रुमान, ते कोण म्हणजे पळयना. याची चौकशी अजूनपर्यंत केली ना प्रशासन? ना करूकच ना म्हणून हे वाढला न्ही. पण ते बंद जावपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसलो आणि आयज आमी सफल तर जाला. ह्याच्या पुढे अशें दिसता हेजेर चौकशी जातली? 100% जावकूच जाय न्हू. आमी मागता न्ही सरकारा कडेन सगळे प्रॉपर चॅनलान तेची चौकशी जावपाक. अंदाजे कितले दिसाचो तुमची चळवळ आशिल्ली, कितले वर्स? आमी आतां जवळ 1.5 ते 2 वर्सां जाली ह्या गोष्टी. आयज जवळ 1.5 वर्सांनी आमकां सक्सेस मेळ्ळो ह्या गोष्टी खातीर. काय प्रत्येक गोष्ट कसलीय गोष्ट आमी कोणाक हातून सरकाराक दोश दिना, खंयच्या आमदाराक ना सीएमाक दोश दिना. हे गोष्टी कशा ज्या टायमार जावपाक जाय आतां मागले सोमतेच मेळों शकना, कळ्ळें न्हू. तशें ते गोष्ट पण आमी मेळयले. आमची ही मेहनत ही सगळ्यांची एकजूट जाले पळय तेन्नाची ही मेहनत आमकां मेहनतीचें फळ हे आमकां आयज मेळयलें आसा. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.